मायनींग पिडीत लोक आशिल्ले तांचेर जो लाठीचार्ज केलो ताचेर आमी तीव्र निशेध करतात। कित्याक एक सगळ्या गोश्टीक आमकां दिसता की सरकारच जबाबदार आसा की जेन्ना मायनींग बंद पडपाची तारीख निश्चित जाली तेन्ना सरकारच म्हणटालो की बाबा रे तुमी हांगा आंदोलन करनाकात थंय आंदोलन करनाकात पूण निश्चित ते सांगनाशिल्ले बाबा खंय आंदोलन आमी करपाचें। मागीर लोकांनी थारायलें थंयच्या लोकांनी की बाबा आमकां खंय तरी न्याय मेळटलो जाल्यार आनी लोकांच्या नदरेक सरकाराच्या नदरेक येवपाक जाय जाल्यार आमी थंय ठाण मारून बसचें पडटलें म्हणून ते पुलार बसले। आनी ज्या तरेन अमानूश तरेन भायल्या पुलिसांक हाडून तांचेर जो लाठीचार्ज केलो खरोखरच म्हाका वायट दिसता। कित्याक आमचे पुलीस थंय आशिल्ले जाल्यार अशें ते धांवन लोकांचेर हल्लो करनाशिल्ले। ते बायले आशिल्ले भुरगे आशिल्ले ज्या तरेन लोकांक ताणें धांवन वचून तांचे तकले फोडल्यो तांचे हात फोडले ते पांय मोडले। म्हाका तर दिसता की तांची जी व्हेहिकलाची तांची सुद्दां नासधूस केली। हे सगळे गोश्टीचेर एक गोंयकार म्हणून आनी युनायटेड भोजनाचो सदस्य म्हणून म्हाका खरोखरच वायट दिसता। आनी ह्या गोश्टीचो आमी सरकार कडेन मागतात की बाबा जी लाठीचार्ज करपाक ही ऑर्डर दिल्ली ताची चवकशी करची आनी ती कित्याक दिल्ली ताजेर चवकशी करची आनी सरकारान दोशी जो आसा लाठीचार्ज करपाक ताका हें करचो पनीश करचो। आमकां दिसता की अमेरिकेंतल्यान जें सरकार चलता तो रिमोट कंट्रोल जो आसा तो बरोबर न्ही। कित्याक प्रत्येक गोश्टीक बारीक सारीक गोश्टीक सेक्रेटरीदार तांचो थंय वता अप्रुवल घेवपाक। पुर्तुगेज आसतना सुद्दां जे हांगा चलयताले गोंय ते गोंयचे निर्णय बरे जावं वायट ते गोंयांत रावन घेताले पूण आज आमी पळयतात की हें सगळें परतें जालां। आज गोंयचे निर्णय जे आसात ते अमेरिकेक सामून येतात आनी हे जे पळय 3 जाणांचें मंडळ जें स्थापन जालां तें कांयच कामाचें ना। त्या खातीर म्हाका दिसता की प्रत्येक गोश्टी कडेन जी आंदोलनां चलतात आज गोंयांत जावं ती कूळ मुणकारेची जावं ती मागीर नद्याच्या राष्ट्रीयकरणाची जावं मागीर म्हादय नदीचें जावं मागीर खाणबंदीचें जावं मोपा विमानतळाचें जावं टॅक्सी चालकाचें जें पळय हें आसा आंदोलन आसा तें जावं मागीर कोळसो जे पळय आसा ताजेर जावं प्रत्येक गोश्टीचेर हें सरकार विफल जालां। त्या खातीर आनी नैतीक जबाबदारी धरून हे सगळे जे मंत्रीमंडळ बरखास्त करचें आनी राजिनामो दिवचो। कित्याक हे तर 12 जाणां येयले आनी 12 जाणांनी येवन हें सरकार स्थापीत केलां हेवटेन तेवटेन करून त्या खातीर ह्या सरकाराक कांय दम ना आता। दुसरी गजाल मोपा विमानतळा खातीर थंय 2 भंडारी समाजाची घरां मोडलीं। आज 4 म्हयने जाले जवळ जवळ थंय तांकां कोणूच कसलो आदार ना। तांकां तसलें विस्थापनाचें कोणेंच आश्वासन दिलें ना। आयज गोंयच्या बाबतींत चौफेर जर नजर मारली जाल्यार मजबुरीन म्हणचें पडटा बुद्धवा अजब तुजें सरकार अजब तुजें सरकार। हेच्या फाटल्यान कारण इतकेंच आसा जी सद्या गोंयांत स्थिती निर्माण जाल्ली आसा ती पूर्णपणे असंवैधानीक आसा पूर्णपणे अलोकशाही मार्गान चल्लेली आसा। भारत देश स्वातंत्र्य जावन जवळ जवळ 70 वर्सां जाल्ली आसा। आयज म्हाका जें स्मरण जाता त्या प्रमाणे भारतांत म्हाका दिसता एकाय राज्यान अशी स्थिती उद्भवूंक ना जी स्थिती आयज गोंय सामोरे वता। आयज 3 जाणां कडेन 4 दिल्लो आसा आनी तिगूय हे त्रिदेव जाल्ले आसा आनी तिगूय 3 मार्गान वचपी अशे ते नेते आसात। ज्या गोष्टीक दिशा ना त्या गोष्टीची दशा कितें जाता हें आमी बऱ्यापैकी जाण आसा। आज गोंय हे एकमेव अशें राज्य आसा ज्या राज्याचो कारभार मुख्यमंत्री नासतना हांगासर चललो आसा आनी जशें हांवें म्हटलें आसा हें टोटली असंवैधानीक आसा अलोकशाही मार्गान चल्लेलें आसा। हें आमकां अजिबात स्विकारना। आमची पूर्णपणे मांग आसा की हांगासर एक मुख्यमंत्री आसचो जेणे करून कारभार सुरळीतपणान चलचो। सगळ्याच बाबतींत सगळ्याच क्षेत्रांत बहुजन समाजाक एक नाकातल्ली अशी वागणूक मेळटा सरकारच्या वतीन। हे घडपाक कारणीभूत म्हणटा तो एकूच असो बिझनेस समाज आसा।